गजाल आमच्या कानार पडल्या आणि ती गजाल आम्ही कंडेम करतात आणि ती म्हणल्यार आमच्या गोंयांत आमचे कॅपिटल गोंयचे कॅपिटल जे पणजे आसा हांगा जे म्हळ्यार पेंजीम पीडीएम मार्केट आसा थंय खंय 4 के 5 भुरग्यांक स्कुलाच्या भुरग्यांक गोंयच्या पणजेच्या फेमस स्कुलाच्या भुरग्यांक 5 जाणांक खंय ड्रग्स घेत आसतना सापडल्या ते. एज आय जस्ट सेड, वेर इज गोवा गोईंग? वॉट इज सीएम डुईंग? वॉट इज होम मिनिस्ट्री डुईंग? हांव मागता ते सीएमा कडेन, प्रमोदा कडेन, प्लीज जाता तितले बेगीन कारवाई कर. पीडीएम मार्केट जे आसा म्हळ्यार पणजे ते पयलीं इन्स्पेक्ट कर आनी तांचो कोण आसा तो बॉस, कोण तांकां सप्लाय करता. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तुमी पीडीआर करपाक भायर सरल्यात, तांचो फ्युचर पीडीआर करपाक. तांचे आवय बापूय सॅक्रिफायस करून तांकां स्कुलांत बऱ्या स्कुलांत घातिल्ले आसा आनी इतले फेमस स्कूल ते पणजेचे. इट इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज. वी कंडेम दिस. When I am appealing to CM Pramod Sawant, automatically his boss is the Prime Minister of India, that is Narendra Modi, and he has got it. तेने धाडचे, तेने सामची मेसेज पास करची. महिला काँग्रेस president is telling him from here and through the media it should go to the Prime Minister. Let's stop. Pass a message to the Indian cinema to stop projecting Goan girls or Catholics, minorities as bar dancers, cabaret dancers, bar attendants, naming them as Monica with the cross in the neck, with the short dresses, and projecting our Goan girls in the bad light. We Goans, our Goan girls are from very, I can say, decent, respected families, educated. Stop projecting Goans in bad light. On the Facebook, it's on WhatsApp. इतलो व्हायरल जाला तो लास्ट 2 days. लज दिसता सांगपाक की आमचे गोंयान, आमचे गोवन स्टेट जे आसा तेजे नाव इतले इट्स बीन शोन इन बॅड लायट. got 2-3 calls, one call from US, one call from Canada, one from, आणि they are saying लंडन साकून मॅडम कितें चल्लां कितें काय म्हणून. बिकॉज गोंयाक पयलीं अनऑफिशियल टुरिजमाचो ब्रँड आशिल्लो आमचो की ड्रग्स, कसिनोज हें आयकताले आमी. गोवाक तो ब्रँडूच पडिल्लो टुरिजम म्हणल्यार कसिनोज आनी ड्रग्स म्हणून. पूण आतां आनी एक न्यू ब्रँड स्टार्ट जावपाक लागला की प्रायवेट न्यूड पार्टीज म्हणून. आमकां सांगपाक देखून खरें वायट दिसता. This campaign on social media which is done has highly maligned and defamed the state of Goa. My Goa, your Goa, our beautiful Goa. Our beautiful Goa's name has been tarnished. The image of my beautiful Goa has been tarnished and it saddens us. It is not only maligned Popa Geller, it's not only maligned or defamed this name of only Goa state, but I would like to say it has defamed the daughters of Goa, the sisters of Goa, mothers of Goa, wives of Goa. It is shown a woman in a very bad light. Other, with such campaign, Goa will be viewed as a sex destination. लोकांक कितें दिसतलें संबंध बातेचे लोक दिसतले अरे असले न्यूड पार्टीज जाता. सो पळोवपाचो नजरिया डिफरंट जातलो. आतां एक कसिनोक धांवन येताले, ड्रग्सांक येताले, आतां म्हणटले की इट इज अ सेक्स डेस्टिनेशन. And earlier Goa has been projected, as I've said, of drugs, casinos, prostitution, but now it will be projected as nude parties. Ata, as Mahila Congress President, and on behalf of my team, we strongly condemn this, what has taken place. आम्ही कंडेम करता, हेजेर आम्ही निषेध करता.